धार्मिक महत्त्व आणि देवाची तळी अशी वळख आशिल्ल्या नार्वेच्या सागर तळयेक आता बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या। उदका स्त्रोत खात्या वतीन 2 कोटी रुपया खर्च करून हे तळयेचो विकास करतले। शिवकालीन इतिहास आशिल्ल्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळा लागसर ही सागर तळी आसा। ह्या तळयेचे उदक केन्नाच कमी जायना, देखून तिका सागर तळी अशें नाव पडला। या तळयेच्या उदकाचेर नार्वे वाठारांतली कुळागरां आणि शेतां पीक निबून आसा। या तळयेचो नेमको उगम केन्ना जाला ते विशीं निश्चित म्हायती नासली तरी पोर्तुगीज तेंपा वयली ही तळी आसा। एका तेंपार ह्या तळयेर धार्मीक विधी जाताल्यो। ही सागर तळी आसा तिजो सोर्स असो आहा की ही सागर तळी वर्साचे 12 म्हयने हेजे उदक जे आसा जे आटाना म्हणजे तशाक तश्शें उरता। जितके उदक भायर वयता तितके उदक हांगासर झऱ्यांसून निर्माण जाता आनी तशीच हे जे उदक आसा ते आमचे सगळे जी हांगासर सकयल जी शेतां आसा कितलींशींच कुळागरां आसा ती कुळागरांक हे उदक यूज जाता, शेतांक आमचे यूज जाता। सगळे शेत आमी म्हणजे वांयगणू करता, बाकीचे दोन्ही पीक आमी हांगासर घेता आनी सगळ्या हेका हेच उदक हे तळयेचें उदक हे सगळ्या हेका यूज जाता। तशेंच हे न्हंयक म्हणजे दर्याक वचून हे उदक हांगासर मेळ्ळेलें आसा। तशेंच ही जी तळी आसा ती तळयेक सागर तळी म्हटलेली आसा, म्हणजे सागरा प्रमाणे ही तळी तशीच हे जाता म्हणजे केन्नाच आटाना। तशेंच आता कितलीशी वर्सां जाली तळी हांगासर निर्माण जाल्ली ती आमकां सुद्दां खबर ना। आमचे पूर्वज म्हणजे म्हाजो आजो पणजो हेज्यान पयलीं ही तळी हांगासर आसली आनी तशेंच आता हेजी इतली वर्सां जाली आनी ज्या टायमार एक म्हणजे आज म्हाजो आजो जेन्ना सरपंच आसलो तेन्ना ही तळी उसापलेली आनी तोच योगायोग आयज म्हाज्या टायमार म्हणजे हांव जेन्ना सरपंच जालो तेन्ना आयज ही तळी परत 2 कोटीच्या वयर हांगासर हे जे प्रकल्प जाल्लो आहा म्हणजे रिन्युवेशन म्हणजे तळयेचे सगळे हे जातले ब्युटिफिकेशन जातले आनी ते ब्युटिफिकेशन बरोबर ह्याच टायमार हे जाल्ले आसा। हेका कितलो अमाउंट येयला म्हणजे निधी मंजूर जाला? 2 कोटीच्या वयर हे जाला। आता काम केन्ना हातान घेतलें? आता काम आता एक थोड्या दिसांनीच काम स्टार्ट जातले। म्हणजे हिका धार्मीक महत्व आसा? धार्मिकूय आसा हेजे म्हणजे जे हांगासर जी कार्तिक पौर्णिमा जाता त्या कार्तिक पौर्णिमेचे दिसा सगळे जे तळयेचे कड आसा म्हणजे सायटीच्या हेका सगळ्याक आमी दीप जळयता, म्हणजे जशे आमी दिवाळेक दीप जळयता तशेंच कार्तिक पौर्णिमेक हांगासर दीप जळयता। आनी तशेंच पयलीं खंय आमच्या पयलीं सुद्दां जी देवळाची पालखी येवन हांगासर स्नान करून वयताली तशेंच हेजें आनीकूय म्हत्व आसा। म्हणजे जे पयलींचे हे आसले पळय ज्या वेळार आमी हरवाळ्या वचनासले आता सगळे हरवाळे करता कित्याक सुविधा बरी मेळटा मरणाक, तशेंच ती मरणाचे हे हांगासर करताले, ह्या सागर तळयेर करताले। जी 11 दीस आनी 12 दीस जे आसा जी विधी आसा ती सगळी हांगासर हे सागर तळयेर करताले। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।